आमच्या खऱ्या निजा देवाक मान करून आयच्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हाल्लेलुया. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा, ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा. कीर्तन 150 पयली वळ साम 150 वर्स 1. बोपय सक्रामेंतान समिया जेजूक आमी स्वागत करया आनी ताका वंदून ताजें आराधन करया. तुमच्या कंत्राच्या बुकांत ये 26 पेज नंबर 33 पान नंबर 30 आनी 3. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुम्या मुखार कलतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सुम्याक तुमच्या आस्वंदिया. सुम्याक तुमच्या आस्वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आयल्या दन्या कर दया. आयल्या दन्या कर दया. दाखय सुम्या तुजी माया. दाखय सुम्या तुजी माया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. हालेलुया 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 जय जय तुका हालेलुया तुका बोधवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया. सामाते वासवांजेल 18 वसर पहिल्या वळीर तावन थंयसर 25 वळ पर्यंत आमी वाचया. प्लीज टेक द गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्सेस 1 to 5. त्या वेळार शीस जेजू सरसी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरणी होड कोण? प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरनी सकडावरनी व्हड कोण व्हड कोण जवळ जेजू तवळ जेजू एक ल्हान भुरग्याक आपोवन एक ल्हान भुरग्याक कापून तांचे मदें उबो केलो तांचे मध्ये उबो केलो आनी म्हळें, आनी म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां तुमी सांगता, मन बदलोन तुमी मन बदलो ल्हाना भुरग्यां बरीं ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या खरीत जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत सर्गींच्या राज्यांत रिक्षेनांत रिक्षेनांत जो कोण आपणाकच जो कोण आपणाक खालतो करन खालतो करन ह्या भुरग्या बरी जाता. त्या भुरग्या बरी जाता. आनी जो कोण जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक असलेल्या ल्हान म्हज्या भुरग्याक नांवी घेता, म्हज्या नांवी तो घेता, म्हाकाच घेता. तो म्हाकाच घेता. जो कोण आपणाकच जो कोण आपणाक खालतो करन खालतो करन ह्या भुरग्या बरी जाता, त्या भुरग्या बरी तो जाता. सर्गींच्या राज्यांत तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो. वर्तो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हालेलुया. Lord. Hallelujah. भोवमोगाच्यान दैवीक रितीर मंदिरांत हांगासर निरंतर रितीर जातात. गेल्या त्या शनिवारा रितीर जाल्ल्या वेळा व्हडा संख्यान लोकांचो जमो हांगासर आयलो. आनी हांगासर मोगाच्यान रितीर करतना कितें जाता, थोड्यांक एक सवाल उपजाता. हांगासर मोगाच्यान रितीर करता आसतना आमी ह्या संवसाराच्या राटावळीन तावन, संवसाराच्या त्या बंदपासांतावन, संवसाराच्या त्या वत्तडांतावन मेकळे जावन आमी देवाचेर सुपात्येन विस्वास दवरूंक लागता आसतना मोगाच्यान आमी ल्हाना भुरग्यां बरीं जाता. आनी देवाचेर पात्येन विस्वास दवरतना देव आमच्या सर गरजांनी पावता. गेल्या त्या शनिवारा एकल्यान बरी एक अपुर्बेची साक्ष दिली. तिच्या जिवितांत भोव कश्ट आकांत आयले, काजारी जिवितांत समस्या आयले. ताका एक लगभग 10 वर्सांचो भुरगो आसा, पूण घोवातावन साहित्य कश्ट समस्या आयिल्ल्या वेळार तिका घोवातावन मेकळे जायचें पडलें. परगांवांत असलें काम सण सयत गांवाक येवचें पडलें. कोर्टांत केस आनी सगळी आसली. त्या वेळार निराश जाल्ली, डेजेस्पर जाल्ली ती जिवितांत. त्या वेळार तिका भुरग्याचो उडास येतालो, भुरगो तिका मेळनातलो. देखून हांगासर येवन रडोन म्हणल्या बरी देवा लागीं मागून नासतना देवाचें उतर तिका आयलें. धैर्य घे, भिये नाका, हांव आसां तुज्या सांगाता. तूं तांकां थरथर नाका, हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. हें देवाचें उतर द्वितीय बुकांत 30:1 थंयसर 6व्या वळीर तिका मेळ्ळें. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31:6 सर्वेस्पर देव म्हणलो, हांवच तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आनी देवान आशिर्वाद घालो म्हणटा ती. तिका हांगासर मेळिल्ल्या संदेशा प्रमाणेच, रेतेर वेळा मेळिल्ल्या संदेशा प्रमाणेच एका म्हयन्या भितर तिका तिचो भुरगो फाटीं मेळ्ळो. कोर्टाच्या केसींत तिका न्याय आनी नीत मेळ्ळी. मात न्ही तिका तिच्या कामाक परतून फाटीं वचूंक थंयसर समस्या आसलें. नवें काम सोदता आसतना परतून तिका काम नासल्या वेळार परतून सर्वेस्पर देवा लागीं ती येता आसतना रेतेर वेळार तिका मेळ्ळो तो संदेश, वय हांव आसां, हांव तुका सणसो ना, हांव तुका सण घालचो ना, हांव तुका सणसो ना, हांव तुका सण घालचो ना. आनी तिका स्पश्ट तरान देवान सांगलें, आनी 1 म्हयनो तुवें राखा जाय. आनी 1 म्हयनो ती राखता आसतना तिका विजाय आयली. सगळ्यात मेडिकलान ती पासय जाली. तिका वचोंक टिकेटी मेळ्ळी. देखून ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक ती आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें देव आमी ल्हाना भुरग्यां बरी ताचेर पातयेवन ताच्या पांयां तळ आमी येता आसतना जें कितें आमी मागता तें सगळें तो आमकां दिता. कित्याक तो आमचो बापूय, तो आमचो डॅडी. तर मोगाचें भुरग्या सारक्या पातयेन आनी विस्वासान देवाची स्तुती आमी करया. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत. आमच्या कांताराच्या बुकांत B18 ऑन पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, हिम नंबर B18. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. समिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. समिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता.
शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळे सक्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता या बाबरी स्तुती करिया दाविदा बरी स्तुती करिया जो बाबरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नासता जो बाबरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नासता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत समिया तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत समिया तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत हालेलुया 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 जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका बोधी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ल्हान भुरग्यां बरी आमी जाय जाय म्हणटा आसतना मोगाचें आमकां उगडास येवचो जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस ल्हान भुरग्यां बरी जावन ते एक वर्त तें शांतीन तें जालें तर मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी ल्हान भुरग्यां बरी कशें जावचें पयली संगत मोगाचें न्हू आमकां उगडास येता ह्या आमी पळयता ल्हान भुरगीं मोगाचें न्हू पयशां विशांत ह्या खर्चूंच्या विशांत ह्या खर्चा विशांत तीं कंत काडिनात इलेक्ट्रिसिटी बील पे करीचे या थंयसर आंगडीचें बील पे करीचे ह्या वस्त्रां काडूंक आसात खाण वरवीं हाडूंक आसा आनी घर बांदूंक आसा आनी कितें जागो काणयोंक आसा विकूंक आसा भांगार काणयोंक आसा खासाराचे कार्याक खर्च आसा असले खंयचेच संगती विशांत ती खंत काडिनात चिंता करिनात दे डू नॉट वरी दे आर नॉट एंग्शियस दे आर नॉट फ्रायटन वय कसलें काम करीचे खंय काम करीचे आनी की चड वय प्रमोशन मेळाचे ह्या पयशे खंय दास्तान करून दवरचे बँकान गी स्टॉक मार्केटीन गी म्युच्युअल फंडान गी आनी खंय इन्वेस्ट करचें ह्या खंयच्या संगती विशांत मोगाचें न्हू भुरगीं चिंता करिनात दे जस्ट लिव ते संतोशान आनंदान हांसोन खेळोन तांच्या आवयचेर बापायचेर संपूर्ण पत्तेणी दवरून विस्वास दवरून बरवसो दवरून तीं जियेतात आनी तांकां तांचो डॅडी आनी तांची मम्मी सर्वस्व जावन आसात भूक लागल्या तक्षण आवय तांकां खाण जेवण पिवान दिता वय तांकां मम्मीक कितेंय जाय डॅडी उदकसून दिता वय दुस्मान आयिल्ल्या वेळार कितेंय भिरांतीचें आपायाचें वातावरण आसल्या तक्षण वय तांचो डॅडी त्या सर्वांतलो तांकां निवारता आनी देखून भुरग्यांक आसा एक उमेद आनी की उंच पावंडाक पावचें वय आनी की चड संगती शिका जाय देखून ती कितें करतात दुसरे संगती आमी म्हणटा ल्हान चरके भुरगे पोखरी म्हणून न्ही जावन ते पोखरींनी ते जाणा जावंक आसतात त्या स्विच बोर्डा भितर कितें आसा त्या टी व्ही भितर कितें आसा त्या
मोबायला भितर कितें आसा या ते बाईक कशें ते तातूंत आवाज येता, कशें ते बाटान दामता आसतना तें इंजीन ऑन जाता, कशें तें बाईक मुखार वयता. हांवें सोडूंक प्रयत्न करी येत गी, हांवें तें सायकल सोडी येत गी. आनी म्हाका न्हू विविध तरान भुरग्यांक एक तराची आतुराय आसता. ती आतुराय आसल्यान म्हाका न्हू सायन्स विज्ञान ते शिकतात, विविध स्टडीज नवे नवे भासो ती शिकोवंक शकतात. तांचे थंय आसता एक वय आतुराय, एक अत्रेक नवे नवे शिकची एक आशा जाता. देखून म्हाका न्हू आमी ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या वेळार आमकां आतुराय येता. देखून ल्हान आसतना म्हाका उगडास येवचो, ल्हान भुरगो हांव आसतना ती पिसोळी पळयल्यार ती आमी म्हणटा पांती या बटरफ्लाय, हो कितलो एक संतोश त्या बटरफ्लाय फाटल्यान वेचें, कितल्या रंगाची वय बटरफ्लाय आसात, ती पिसोळी आसात, थंयची सगळां पळोवंक पडचें. विविध तरांची फुलां पळोवंक वेचें, खंय खंय दुसरे नमणीची फुलां आसात, विविध रंगाची झाडां आसात, विविध रंगाची तण आसा. आनी सांगात दुसरे जिवी पळयलेस वय ते जावंक पुरो किडी, पूण ल्हान भुरग्यांक ती आतुराय की त्या किडी कितले पांय आसात कोणना, ती कीड खंय खंय वता कोणना, ती मुय खंय वता. हांव कितले फावटी त्या मुया फाटल्यानच गेलां, ती मुय खंय वता, खंय लिपोन बसता, कितें करता म्हण पळोवनची आतुराय ते हुमले. आनी आमकां एक आतुराय वय दुसरे संगती पळोवचें. खंय एक व्हडलो रूख आसल्यार त्या रुखाक सोडचें, ह्या खंय रुखाच्या त्या बेळांत खंयसर मोव आसा जाल्यार तें मोव काडूंक पळोवचें. ल्हानपणार ती एक आतुराय. आनी खंयसर सरप जीवदाळ पळयल्या सयत वचून पळोवंक ती जीवदाळ कशी आसा, खंय आसा. म्हाका न्हू ही सगळी आतुराय ल्हान ल्हान संगतींनी आमकां संतोश आसता. देखून त्या वेळार आमकां स्ट्रेस आसना, दाबाव आसना. व्हड जाल्या उपरांत म्हाका न्हू जिवितांत व्हड जाल्या उपरांत कितलो दाबाव, वत्तड, कामाचो वत्तड, धनयाचो वत्तड, सांगाती सारकें काम करतात की ना म्हणलें वत्तड. आनी ल्हानांत हांव न्हू तांच्या वय हाताचो क्लास येता वत्तड, काजर जाल्यार भाईल येता वत्तड, घोवातान वत्तड, भुरग्यांतान वत्तड, घोवा गेल्यार कोटमाचो वत्तड, भायले गेल्यार कोटमाचो वत्तड. आनी समाजान काम करतना समुदायांत वाड्याचो गुरकार जावन या कसलोय एक हुद्दो ह्या जबाबदारी घेतल्या परतून थंयसर वत्तड. हे उपाध्यक्ष जाल्यार ह्या कातलीक सभेंत उरल्यार, गवळीक परिशदेंत उरल्यार, ह्या विविध संघ संस्थेंत उरल्यार थंयसरी वत्तड आसा. ह्या जाग जाल्यार विकार जाल्यार तांकांय वत्तड आसता. विविध संघ संस्थेचे वडील येता कितें प्रिंसिपल, मॅनेजर, डिरेक्टर जाल्यार कितलो वत्तड येता म्हणून ना. आनी असल्या वत्तडाच्या मदगात आमचे भितर आसले ते भुरगेपण म्हणटात, आमच्या भितर आसल्या त्या ल्हान भुरग्याक आमी पुनर्जिवंत केल्यात. मोगाचें न्हू केदो व्हर संतोश सर्गीचो संतोश आमचो जाता म्हणून समी जेजू मोगाचें न्हू आमकां एक विशेश दर्शन आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ही गिव्स अस अ विजन. आमच्या भितर आसल्या त्या भुरग्याक आमी पुनर्जिवंत करी जाय. तेन्ना कितें जाता, आमच्या जिवितांत आमी आनीकी चड जीव भरता. वत्तडा खाल जिवच्या बदला अंडर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड टेन्शन एंड वरीज आमी मोगाचें न्हू देवाची खुशाल स्वतंत्र भुरगीं कशें आमी जियेता. परवा भारत देशाचे स्वातंत्र्योत्सव मोगाचें आमी आजच्या आसतना आमी आमच्या आत्म्यांत स्वतंत्र तरान जियेचे. देखून मोगाचें जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जियेसे. ह्या संवसारांत मोगाचें आमी विविध तरांची खबरो वाचता, न्यूज टीव्हीर जावन वॉट्सॅपाचेर येता, न्यूज येतात, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर, आनी ते पुरा वाचता आसतना मोगाचें आमचें तें वत्तड येता. थंय झूज जालें, हांगा झूज जालें, थंय हय अत्याचार जालो, थंयसर इतले जाणांक लगाड काडलें, आनी क्रिस्तांवांचेर हल्लो जाता, आनी क्रिस्तांवांक अशें कश्टितात, आनी इतले पास्टर्स जैलांत आसात, सिस्टरांचेर हल्लो जालो. हें सगळें आयकता आसतना मोगाचें जायते तरेचें टेन्शन, वरीज आमकां येता आसतना मोगाचें न्हू जर तर आमी आमच्या भितर आसल्या भुरग्याक आमी जागयता आनी ते भुरगो देवाक आपलो बाप म्हूण स्विकार करता, देवा पासून भुरगो जावन हो पवित्र पुस्तक वाचता. आनी हो पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देव बापाय सारक्या मोगान आमच्या लागीं उलयता. भियेनाका, घाबर नाका, हांव आसा तुज्या सांगता, हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, हांवच जातलो तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो भागोर, हांव तुका सणचो ना, हांव तुका सण घालचो ना. वय तुज्या मुखार असले पर्वत समतल करतलो, काश्याची वणंद फूड करतलो. वय मोगाच्यान एका बळवंत विरा बरी देव आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव तुका गुपित संपत्ती लिपोवन दवरली दिरवी दितलो, केवल तुवें म्हजेर पाती येल्यार पुरो, विस्वास दवरल्यार पुरो. वय मोगाच्यान ल्हान भुरगीं म्हळ्यार कोणाक आपणाक कंपेर करनात, तुलन करनात. म्हजें नाक बरें गी तांचें नाक बरें, भुरगीं चिंतनात. म्हजें तोंड बरें गी तांचें तोंड बरें, हांव सावळो गी, हांव गोरो गी, हांव लांब गी, हांव मोठो गी, हांव मोठो गी, हांव अस्कत गी या अशीर दिसता गी, हांव तांचे बरी दिसता गे हांचे बरी दिसता, कांयच ना.
भुरगीं कांय क्रीम घालूंक वचनात, लिपस्टीक घालूंक वचनात, केस काळे करूंक गोरे करूंक वचनात. ती जशें आसात ती संतोश पावतात मोगाचे न्हू. देखून आमी एक फावटी देवाच्या उतरांत ती जिवंक लागल्या हांव मोगाचे न्हू. आमचे भितर असले भुरगें जागे जाता आसतना देवाची दैवीक जाणवाय आमची जाता, देवाची दैवीक समजणी आमची जाता, देवाची दैवीक बुधबाळ आमची जाता, दैवीक धैर्य आमचें जाता. पवित्र आत्म्याच्या दाण्या विशयान उलोवन आसा हांव. दैवीक वय ती गिन्यान आमचें जाता, दैवीक भक्त आमची जाता, दैवीक भिरांत देवभिरांत आमची जाता. तेन्ना मोगाच्यान आमचें जिवीत भरोवन ओमतोच्या बापान आमी जियेता. दैवीक रेत्र मंदिरांत वस्तेची रेतेर केल्या 4 दिसांची 3 दिसांची मोगाच्यान असलोच अनुभव जाता. देखून तुमकां अवकाश आसा वय स्वातंत्र्योत्सवाचे फेस्त आसा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर. 14 तारखेरच संजेर तावन आयतारा दनपारां पर्यंत 17 तारखे पर्यंत ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟವಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ. ताज्या उपरांत 20 आनी 1 तारीख ब्रेस्तारा सिंजेर 4 वरां हांगासर आयल्यार पुरो. आनी उपरांत थंयसर 20 आनी 4 तारखे पर्यंत आयतारा दनपारा पर्यंत ती रेतर आसतली. आनी ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक 20 आनी 9 तारखेर 30 आनी 1 तारखेर 29, 30, 31 सकाळी 9 संजे पर्यंत. संजेचा ज्याला घरा सहित वचून येत पूण ही इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता ती आसतली. इट इज कॉल्ड फ्रीडम इन क्रायस्ट कन्वेन्शन. अशें मोगाचें न्हू. आमी ल्हान भुरग्यां बरी जावन देवाक मानवंक आमी फुडें सरया. आमच्या कंत्राच्या बुकांत आसलें गीत आमी काडया. तुजे थंय आसा वाळची झर सोम्या, तुजे थंय आसा जिवीत. E10 on page number 114, 114. तुझे थंय आसा वाळची सर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकुळट. तुझे थंय आसा वाळची झर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकुळ. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. मोगाच्यान समियाचो मोग कन ताजें आराधन करया. सर आमच्या गरजांनी तो आमकां पावतलो. भुरग्या सारक्या पातींनी देवा आमी लागीं सरया. आनी ह्या वेळार जो कोण तुमच्या पैकी जन्म दिवस आचेसून आसात तांचे सांगता दैवीक लोरेतेर मंदिरी संतोष पावता. तुमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जावन आसात. तुमच्या पासून हांगासरी आमी मागता. तुमच्या जिवितांत देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी. लांबावक बरी भलायकी जिविताचो हर एक संतोष देव तुमकां दितलो, कित्याक तो तुमचो बाप जावन आसा. बर्थडे ऑफ लिडिया डिसोजा शारजा. 75th बर्थडे ऑफ हेलेन नोरोन्ना. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमितां दैवीक लोरेतेर मंदिराच्या रेतेरीद्वारे हांगासर जाल्ले रेत आराधन तांच्या घरांत तांणी तांतू वांटो घेतल्या वरवीं आनी हांगासर विनवणी गेल्ल्या वरवीं. ऑजवर्ल्ड आयडा रोड्रिगस मँगलोर, लिली क्वाड्रस आयरीन डिसोजा उडपी, लीना फेर्नांडीस बेंदोरवेल सांत आंतोनीच्या मानाक, एजरियल जॉय फेर्नांडीस अँड शारल फेर्नांडीस अल्लीपादे. सक्सेस इन वर्क तांच्या वावरांत देवान तांकां जैत लाभयल्ल्या पासत. अनिता रेशमा डिसोजा एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत. अनिता वाज. तशेंच बरी भलायकी लाभल्या पासत मर्टल कॉर्नेलियो उडपी आनी तशेंच क्लेवन कुटिनो बॉम्बे. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब तांच्या बाप्तिस्माच्या वार्षिकाच्या दिसा देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. हेरेन फेर्नांडीस बँगलोर. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. भुरग्यांक सारक्या वाटेन देवान हाडिल्ल्या पासत. शिकनांतलीं भुरगीं आतां बरें शिकतात देखून. दैवीक लोरेतेर मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत कुटुंबांत शांती समाधान आतां आसा देखून. मोगान माया मोगान जियेता देखून. भुरगीं
लेखो ते मोबायलाचेर बसतलीं आतां शिकपाचेर तांचें ध्यान तांचें मन फाटीं आयलां देखून बरे मार्क्स आयिल्ल्या पासत नीट एग्जामांत बरें रँक आयिल्ल्या पासत आनी MBBS करूंकूच आनी चिंतलेल्या कॉलेजीन तांकां प्रवेश मेळिल्ल्या पासत तशेंच BSc नर्सींग करूंकय बऱ्या विद्यासंस्थेंत प्रवेश मेळिल्ल्या पासत तांणी चिंतलेल्या कॉलेजींत इंजिनियरींग करूंक साध्य जाल्ल्या पासत ही सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होक दिला तशेंच बँकांत लोन मेळ्ळा जाल्यार शिकपाक ते मेळिल्ल्या पासत आनी परगांव वचोंक आसले भुरगीं परगांव वचोन पावल्ल्या पासत थंयसर उंच शिकोंक देवान फावो केल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवान अजाप आनी विजमितांनी म्हणल्यार बरें भुरग्यांचें देणें फावो केल्ल्या पासत भुरगीं जावच्या कसली अडकळ देवान पयस केल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जावन ती सर्जरीची दूख आतां उणें करून आतां बरी भलायकी लाभलेल्या पासत कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारल्या पासत पँक्रियासाचे समस्या आसले तांतले देवान निवारल्या पासत गॉल ब्लॅडरांत स्टोन आसले सर्जरी करची पडली सर्जरी बऱ्या तरान जावन विशेश दूख आसली आतां ती दूख सयत पयस सरल्या आनी संपूर्ण बरी भलायकी देवान दिल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत भयणीक एक बरी सैरीक जावन काजर जाय जाल्यार हांव हांगासर देवाक अर्घ आनी होक दिता म्हणलें त्या प्रमाणे जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक दिवन आसा देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होक तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होक तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध त्या पासून मागया मागोंक आमकां उलो दिला मोगाचें न्हू पेनी डिसोजा दुबय बऱ्या भलायके पासत तशेंच बेळाकू चॅरिटेबल ट्रस्ट मुडिपू हांच्या विशेश त्या पासत मुडिपू मँगलोर तावन मागोंक उलो दिला तशेंच सैतानाच्या उपाद्रतावन सरतराच्या खोट्या स्पिरितांतावन सुटका मेळच्या पासत आनी कुटुंबाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वादा मेळच्या पासत ऑल्विन डिसोजा आनी जेसिंता क्रास्टा तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत रोसलिन डिसिल्वा दुबय सर्जरी जावची आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत फायब्रॉइड्साचे PCODचे समस्ये वय देवान पयस करून म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जावच्या पासत भुरग्याचे देणे जावच्या कसली अडकळ पयस सरच्या पासत ओवेरियन सिस्ट आसा वय काजर जाला मात्र भुरग्याचे देणे जावच्याक अडकळ जाता देखून देवान ते सिस्ट न पयस करच्या पासत सर्जरी नासतनाच सर्जरी जाल्यार भुरगीं जावच्या कसलीच अडकळ जायना जावच्याक ल्हान भुरगीं आसा ऑटिमसाची भुरगीं आसात तांकां बरें जावच्या खातीर सबार जाणांनी म्हाका उलो दिला कॉन्सन्ट्रेशन डिफिशियन्सी आसच्या भुरग्यांक आनी तशेंच मानसीक भुरग्यांक बरें कर देवा म्हणून आमी मागया सांगात आसा मागया आमचे परगांवांत असले भाव भयणी रजेर आयल्यान गांवाक आयल्यांत रजेचे दीस तांचे बऱ्या तरान जावच्या खातीर तांचे पैण सुरक्षीत जावच्या पासत आनी फाटीं वचून परतून तांचो वावर करूंक देवान तांकां भरपूर आशिर्वाद करच्या पासत आनी बरें बेडें जावच्या पासत बेड्याक सबार जाणांच्या कीड लागल्या ते कीड त्यांच्या बेड्यान पयस सरच्या पासत बरें बेडें जावन ह्या वर्सा बरो लाभ मेळच्या पासत वेपार वहिवाटांत नस जावन आसा तांकां बरें गिरायक येवन बरो लाभ जावच्या पासत नवें काम सोदून आसात बरें काम मेळच्या पासत ही सैरीक जावच्या पासत भुरग्यांचें देणें मेळच्या पासत भक्तीपणान आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाड्या पासत मागया देवादीन विक्टर आनी आपोलीन सांतोमायर मॉरिस आनी जेसिंता डिसोसा फिलिप डायस 5th डेथ एनिवर्सरी रीना सल्डाना कुवे पॅरिश एलियास वालेरियन पिंटो आनी अनाथ आत्म्याच्या सल्पासा पासत मागोंक उलो दिता ग्रेटा पिंटो देवादीन थॉमस आनी मेटिल्डा सिक्वेरा बेलतंगडी 1st डेथ एनिवर्सरी ऑफ जेम्स डिसोजा कुंदापूर सांतान फेर्नांडीस कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता शोभा डिसोजा देवादीन झेवियर पीटर लोबो मन्स मायंड मास लेस्ली डायस गुजरात जॅनिटा विल्सन 2nd डेथ एनिवर्सरी 3rd डेथ एनिवर्सरी मेल्विन कॅस्टेलिनो आनी 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ तेरेजा मोंतेरो विक्टर मेंडोन्सा 1st डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुसी लोबो सिल्वेस्टर आनी ब्रिजित लोबो 1st डेथ एनिवर्सरी ऑफ जॉयस तावरो देवादीन जेरोम डिसोजा मियार कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता जोविटा प्रिया लोबो विक्टर आनी रूबी डिसोजा मायकल कोसेसांव आनी लुडिना मोंतेरो हिल्डा डिसोजा कालवा आनी जुलियाना डिसोजा आनी थॉमस डिसोजा मॅगदलिन गोम्स रिचर्ड मस्करेनस लोवर बेंदूर मँगलोर ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंता नमस्कार करया तुका वंदिता तुका हर्शिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता म्हण ताका आमी बसवया तुका वंदिता
तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. म्हजें नांव केवेन. हांव विटलांतल्यान आयलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिवितांत म्हजे मम्मी पप्पा मस्त कश्टी. तांच्या कश्टांक पळोवन हांव वाडल्लो. देव भिरांत तितूंत वाडल्लो. लेकीन एका टायमांत म्हाका देवाचेर विश्वास सणलो हांवें. ते सिच्युएशन म्हाका तशें करूंक ओडलें. हांव पातका कारण जालो. वायट केलें हांवें. म्हाका समजुना की देव म्हाका आपय दिता म्हणून. रिसंटली मम्मी वेतिराक गेले त्या वर्सा कितें वेतिराक आयिल्ली मम्मीक मस्त बरेंपण जालें. तिका गोत्तालें की हांव खंय सुकून पडला म्हणून. तिका म्हाका बरें करचें म्हणून आशा आहली. देखून पोर ब्रदर प्रकाश रेतीर आसतना मम्मीन म्हाका फोर्सफुली आपूण हाडलें. तूं हांगा वस्ती तरी करताय म्हणून. हांवें ना म्हळ्यार तिणें म्हाका सोडूना. तिणें म्हाका हांगा आपूण हाडलें. म्हाका सत्य सांगीत जाल्यार पाद्रपवे तितले पातयेनी नातिल्ले. बट हांगा आयिल्ले उपरांत तें सगळें सूख म्हूण म्हाका बगलें. देव म्हाका कदाळांत आपोवन हाडलो. तें ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा म्हाका एक आपोवणें मेळ्ळें हांगा येवंकू. आनी मस्त बरेंपण म्हाका बगलें. आत्मीक जावं दी दैहीक जावं दी म्हाका मस्त बरेंपण बगलां. हांव देन्या देवाक अर्घ दितां. तशेंच म्हजे कितें पाड अभिप्राय आहले ते सगळे आतां सोडले हांवें. आतां हांवें निश्चय केला की हांवें म्हजें आतां कितें जिवन आसा हांव ते देवाची सुवार्ता प्रगट करूंकूच हांव वापरता म्हणून हांवें निश्चय केला. हालेलुया. अर्घ आंजेसो. Year 20, page 23. ये कुटुंब सावन बापा आमी समल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटान जियोंक त्रेकता. पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्नीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. एक कुटुंब सावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटान जियोंक त्रेकता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. अधिक मोगाचे न्हू. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका रस्ता आनी ह्या संवसारांत आमकां जिवीत दिता. त्या जिविता सांगाता आमकां सकत बोळ देणी दिर्वी गिन्यान आनी सर आशिर्वादाय दिता. पूण जेन्ना आमी भियेता मोगाचे न्हू विरोन वेतात आमची हाडां आमचें धैर्य आमचें आत्मस्थैर्य आमी म्हणटा. देखून भिरांत खावचें न्ही आमकां संपूर्ण तरान आमचें जिवीत जियोंक सोडिना. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव मोइशे मुखांत इस्रायल परिचय म्हणटा धैर्य घेया भिये नाकात आनी तुमी थरथर नाकात. धैर्य घेया भिये नाकात थरथर नाकात. सर्वेस्पर देव परतून परतून पळयत पुस्तकांत म्हणटा कित्याक हांव तुमच्या सांगाता आसा 360 फावटी म्हणटा खंय मोगाच्यान पळयत पुस्तक. ताचो अर्थ आमी भियोन नजो आमी धैर्य साणून नजो. केदाळ आमी भियेना केदाळ आमी धैर्य साणिना. आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा वय एका ल्हाना भुरग्यां बरें मोगाच्यान आमी देवा बापाचेर पातयेनी दवरून
सर्गींच्या राज्यांत आमी प्रवेश जायची. देवाक आमचो बाप कन्न घेजय, आमी ताची भुरगीं जायची असलो लागशिल्लो मोगाचो संबंद आनी एकवट देवा लागीं आमी दवन काण घेजय. तर असल्या एका जिविता पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भोव भक्तीपणी मागया. आमच्या जिवितान आमी धैर्य सांडल्या पासत, आमी भियेल्ल्या पासत, आमी कावजेल्ल्या पासत आनी व्हडा महिमेन आनी व्हडा उल्हासान आमचें जिवीत आमी जियेनांतल्या पासत देवा कडचें बगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संवकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थोया. आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतेल्यांक दिसानांतलेली वर्ती देणी तूं तयार करताय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक तुज्या भुरग्यां परी तुजेर पाती आनी विस्वास आनी भरवसो दवरून जियोंक आमच्या काळजांत तुजो मोग पेठय. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. मैजेन सगळ्या इस्रायेलाक ही उतरां सांगून जाल्या उपरांत ताणें तांकां म्हळें, म्हाका आतां 120 वर्सां प्रायज जाली आनी म्हाका हांगा थंय वचोंक कश्ट मारतात. त्या भायर सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दान न्हंय उतरून वेचो नाय. सर्वेस्पर तुजो देव आपुणूच खुद्द तुज्या मुखल्यान उतरून वेतलो. तोच तुजे मुखार ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो आनी तूं ती तुज्या आदीन करतलोय. सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे जोशुआय तुमच्या मुखल्यान उतरून वेतलो. जशें सर्वेस्परान अमोरितांच्या रायांचो, सिहोनाचो आनी ओगाचो आनी तांच्या देशाचो नाश केलो, तशें तो ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो. देखून सर्वेस्पर तांकां तुमच्या आदीन करतलो तेन्ना हांवें तुमकां दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तुमी तांकां करूंक जाय. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. उपरांत मैजेन जोशुआक आपयलो आनी सगळे इस्रायल परजे होजेर ताणें तांकां सांगलें, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सर्वेस्परस तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी तो तुजे सवय आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. देवाचें उतर. सर्वेस्पराचें दायज ताची पर्जा. सर्वेस्पराचें दायज ताची पर्जा. सर्वेस्पराचें नांव हांव प्रगट करतां. वसा आमच्या देवाची वडवीक आसया. तो आमच्या कडाप ताचें काम संपूर्ण, कित्याक चोर ताचो वांटो न्याय नितीचो. सर्वेस्पराचें दायज ताची पर्जा. पुर्विल्ल्या दिसांचो उडास कर. वतन गेल्ल्या काळाची वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार,
तो तुका शिकयतलो. तुज्या मालगाड्या लागीं विचार, ती तुका सांगतली. सर्वेस्पराचें दायज ताची परसा. जेन्ना सर्वेस्परान जनांगाक ताचें दायज दिलें, जेन्ना आदामच्या भुरग्यांक ताणें विंगड विंगड केली, तेन्ना देवाच्या ह्या भुरग्यांची संख्या पळोवन गांवांच्यो गडी ताणें थारायल्यो. सर्वेस्पराचें दायज ताची परसा. पूण सर्वेस्पराचें दायज म्हळ्यार ताची परसा. जाकोबाचे घराणेच ताचें दायज म्हूण लाभलोलो वांटो. सर्वेस्पर एकलोच तसो पालक पोशाक. ताचे सवे ना दुसरो परको देव. सर्वेस्पराचें दायज ताची परसा. Alleluia, 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 alleluia. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका म्हणटा सोमी, कित्याक भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो हांव. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांत मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरनी होड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें गेलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, मोन बदलोन ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत रिक्षे नात. जो कोण आपणाकच कालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता, तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता, तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवो करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ खळनासतना पळयतात. समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता ते अधिक मोगाचें न्हू. ल्हाना भुरग्यां बरी जावन देवा बापा लागीं मोगाचो संबंद देवोन घेवचें, खेदे वर्तें आमचें भाग जावन आसा. ह्या दिसांनी एक भाव हांगासर आयिल्लो आनी आपरबायची तो साक्ष दिवन आसलो. परगांवां तो गेलो गल्फाच्या देशांक आनी थंयसर जायत्या देशांनी वावराक ताणें प्रयत्न केले. पयलें बरें काम आसलें, ताणें होगडायिल्लें ताच्याच सुखी वरवीं. पूण उपरांत आतां काम नासतना ल्हान भुरग्यांक शिकाप दिवंक आसा आनी कुटुंबाची जायती जबाबदारी आसा. देखून निराश देजस्पर जाल्ल्या वेळार तो रेतेरीक आयिल्लो आनी हांगासर रेतेरीक येता आसतना तो खंती बेजारायन तो आयिल्लो. पूण हांगासर वेतना व्हडा संतोशान आनंदान गेल्लो. कित्याक तो म्हणटा, हांगासर सर्वेस्पर देवान ताका भासावणी दिली, ताका भासायलें, बुजयलें, धैर्य दिलें, प्रेरण दिलें. मयशे लागीं उलयल्लो सर्वेस्पर देव त्या आरोना लागीं आनी जोशुआ लागीं उलयल्लो सर्वेस्पर देव ह्या भावा लागीं उलयलो. द्वितीय बूक 30 आनी 1 थंयसर 6व्या वळीर तावन, धैर्य घे, भिये नाका, थरथर नाका, हांव तुज्या मोकल्यान वेतलो आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. हांगासर उपरांत ताची खंत बेजाराय सगळी गेली. ताका आसली मानसीक वत्तडी ताचो गेलो आनी पयलें ताका भिरांत आसली ताणें केल्ल्या चुकी खातीर आतां शिक्षा मेळटा कोण ना म्हणून. ह्या देव ताका शिक्षा दिता कोण ना. हे सगळे ताची सूख समजणी ताचे तान पयसरतना व्हडा उमेदीन ताणें परतून एप्लिकेशन घालूंक सुरू केलें. व्हडा उमेदीन परतून तो दुबय गेलो आनी तेन्ना तो म्हणटा, देवान ताचेर अशें आशिर्वाद घालीं की सर्वेस्पर देवच म्हज्या की पयलो थंय भावलो जायचें. आनी त्या इंटरव्यूआंत तो यशस्वी जोडटा, बऱ्यांतलें बरें काम मेळटा. पयलींचें की चड सांबाळाचें, चड तराचे बरें बरें अवकाश आसचें तसलें ताका काम मेळोन आतां तो म्हणटा व्हडा संतोशान आनंदान तो आसा. देखून तो हांगासर आयला बायले भुरग्यांक सांगता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून जेजू म्हणटा ताच्या शिसांच्या सवालाक, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरनी व्हड कोण? समी जेजू म्हणटा, जो कोण एका ल्हाना भुरग्या बरी जाता, मन बदलिता,
म्हणजे मोगाचें न्हू आमच्या संवसाराचें मन कितें संवसारी वस्तूच आमकां सर्वस्व जाता संवसार जें कितें दोळ्यांक दिसता तें मात्र आमचें ह्या नीज म्हूण आमकां बगता तसलें मन आमी बदली जाय दोळ्यांक दिसनासलो देव आमच्या सांगात आसा तो आमचो बाप तो आमच्या मुखल्यान वेता ताजे लागीं आमी मोगाचो संबंद दवरी जायी आनी आमच्या भितर आसा तो आत्मो संवसारांत असल्या आत्म्या प्रास चड बोळादीक तर मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना ल्हाना भुरग्यां बरी देवाच्या मोगांत एकवटांत आमी जियेवया संवसारी संगतीक आमी भिवचें नाका कसल्याच घडितांक या कसल्याच संवसारी सक्तेक या आस्ती बदिकाच्या तात्वारांक आमी भिवचें नाका देवाचेर पत्तेनी विस्वास दवरून जियेवया आमचो भावार्थ कट करून घेवया येवया आमी देवी कलो रेत्री मंदिराक हांगासर वस्तेचे रेत्री आसा ह्या हप्त्यांत परवा ब्रेस्तारा टाउन्स 14th to 17th there is Kannada special retreat सुटकेची चडवणेची बऱ्या भलायकेची ताजे उपरांत 20 आनी 1 तारखेतान 20 आनी 4 तारखे पर्यंत परतून एक विशेष आंतरीक बरे भलायकेची सुटकेची चडवणेची पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची रेतीर आसा सांगात येवया कुटुंबा समेत येवन मोगाचें न्हू देवाच्या भुरग्यांचे स्वातंत्र्य आमी अनुभव करया आनी उपरांत 20 आनी 9 30 आनी 1 तारीख 29th 30th and 31st of August we have special freedom in Christ retreat in English as well as in Konkani कोंकणींत आनी इंग्लिशान सांगत आसा सकाळीं तावन सांजे पर्यंत अशें मोगाचें न्हू देवाच्या मोगांत देवाची भुरगीं जावन जिवंक देव आमकां कृपा दिवन दी आमेन C25 काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो उंडो वायन घेवन तुजेशी आयल्या आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता जीवित कर हे नंदन भक्तीन परताव माया मोगान सदां जियेवंक बेसांवा शेताव काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान तूं मानून घे तातूंत तुज्या आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वचो तुज्या भुरग्यां बरी जिवंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोम्या जेजू सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाक खाली केलो खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळ्या रचने वयर तुवें ताका उबारलोय ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें तारण केलोय तर आतां देवदूतां बराबर आनी तुज्या सर्गीच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान सगळीं तुका जय ओन
सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, जय 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 जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें मगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सम्य जेजू आमी हो उंडो खातां आनी हे काल सिंतले पियेतां, तितले पवटी तूं वैभवान येसर, आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांजुचे सांगता भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स, ह्या सुडीत त्या मारतेर सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींचे राज्य आमच्या मध्ये येवं दी. आमच्या भारत देशान स्वातंत्र्योत्सव आमी करता आसतना खरी स्वतंत्रताय समिया जेजू ते हर एकल्यांक लाभोवन दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणें पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समियान ससना जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमच्या इसवे आसूं. माय म्हाका सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची एकाकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची एकाकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती समिया दी. जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संकवेत हांव ती आमचेर सर्ती आनी ख्यास साडेन जावं पूण त्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जेवतनाच म्हाका भलायकी लाभतली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं आमेन. D2 पान 133. कळसादारार सोमिया म्हज्या आयलाय दारू गडोंक दनया राखून रावलाय ये सोमिया तूं काळजान म्हज्या भर ते प्रकाशान सर्गींच्या रक्त हांव अत्रेगान बोवड मोगान ये तूं या बिडारांत सुख समाधान सदांच रास करूं या काळजान जावं आमी तुजी ससनाक. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हजी भिरांत म्हजी भिरांत तूं पयस कर. तूं पयस कर. सर्गींच्या देवाक सर्गींच्या देवाक म्हजो बाप म्हण वळखूंक म्हजो बाप म्हण वळखूंक बरक्या सारक्या पातयेणेन बरक्या सारक्या पातयेणेन सर्गींच्या राज्यांत सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश करूंक म्हाका फावो कर. म्हाका फावो कर. अर्गां जेजू अर्गां जेजू होगलाब जेजू होगलाब जेजू जय जय जेजू जय जय जेजू. हालेलुया हालेलुया. होसाना हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थोया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आतांच आमी घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरासणेन जियो हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या इसवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. हो मोगाच्या न्हू स्वातंत्र्योत्सवाक द इंडिपेंडन्स डे बरी तयारी आमी करना सावन तुमकां समेस्ता स्वातंत्र्योत्सवाचे विशेष शुभाशय अभिनंदन आनी आशिर्वाद हांव मागता. भारत देशा खातीर विशेश तरान आमी मागया मोगाच्या न्हू आमचे तें देशाचो मोग उपजोवन दी. आमी ल्हान या व्हड या प्रायवंतां आमचें जिवीत बरें करून आमी जियेल्ल्या वेळार आमच्या भारत देशाक आमी एक वर्त तरान एक काणीक देणें दिल्ल्या बरी जाता. देशाच्या मोगांत आमी जियेवया. देशा विरोध जाल्यार कसल्याच संगतींनी मोगाच्यान आमी वांटो घेवंक नाका. ताचे बदलाक सगळ्या देशा खातीर भक्तीपणान आमी मागया. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F6 पेज 219. सम्य हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. दिल्या साबार देणी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजे पाजून. दिल्या साबार देणी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका. सम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता.
मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाच्या कृपेन आमकां आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.